दीस मंगळार जानेवारीची 28 तारीख 2025. पयलें वाचप हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप अध्याय 10 वोळ 1 तावन 10 पर्यंत. नियमशास्त्र म्हळ्यार फुडें येवची आशिल्ल्या आशिर्वादांची एक सावळी शिवाय तांचें खरें रूप न्ही. देखून परत्यान वर्सान वर्स म्हणून सदांकाल तिनस बलिदानां भेटयलीं जाल्यारय ताचे वरवीं देवाचें आराधन करतल्यांक संपूर्ण करूंक नियमशास्त्र केदींच सकलें ना. आनी जर संपूर्ण करची सकत ताकाय आसली तर असलीं बलिदानां भेटोवचें येदोळस बंद जातें आसलें. कारण देवस्तुती करतले सक्कड एकच पावटी नितळ जाते. आपणे पातक आदारला म्हणली अंतस्करणाची कांतवणी तांचे थावन पयस सरती. हाच्या बदलाक असलीं बलिदानां हर एक वर्सा लोकांक पातकांचे उगडास हाडटात. कित्याक बैलांच्या आनी बोकड्यांच्या रक्ताक केदींच पाप करची सकत ना. ह्या पासतूच आपूण संवसारांत येताना क्रिस्तान म्हळें, बलिदानां आनी अर्पणां तुका नाका जालीं, पूण म्हाका एक कूड तुवें तयार केली. होम बलियो आनी दोश परिहाराची बलिदानां तुका मानवलीं नात. तवळ हांवें म्हळें, पळय हांव आयलां. पवित्र ग्रंथाच्या कवळ्यार म्हजे विशयान बरोवन आसलें बरी. देवा, तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. पयलें तो अशें म्हणटा, बलिदानां आनी अर्पणां, होम बलियो वा दोश परिहाराची बलिदानां तुका नाका जालीं वा तुका ती मानवलीं नात. तरी ही सक्कड नियमशास्त्राच्या विधी प्रमाणे भेटोवचीच आसली. उपरांत तो म्हणटा, तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. तशें म्हळ्यार तो पयलेंची आराधन स्तुती रद्द करता आनी दुसरीच एक स्थापीत करता. हेस खुशेक लागून जेजू क्रिस्ताचे कुडीच्या एकच पावटी केल्ल्या बलिदाना मरिफात आमी पवित्र जाल्या. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 39 2 आनी 4 AB 7 तावन 8 A 10 आनी 11. श्लोक आबळे तुजी खुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. आशेवन सर्वेस्पराची वाट हांव पळयतालो. ताणें म्हजेर बागवोन दिश्ट घाली, म्हज्या उल्याक कान दिले. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडांत घालां, आमच्या देवाचें कीर्तन तें. श्लोक आबळे तुजी खुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. यज्ञ आनी भेटोवण्यो तुका नाका जालीं, पूण तुज्या उतरांक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी दोश परिहार बलियो तुवें मागूंक नाय, तेन्ना आबळे हांव येतां म्हळें हांवें. श्लोक आबळे तुजी खुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. तुजे सडवणेची बरी खबर व्हडले सभेंत हांव परगट केल्या. म्हजें तोंड हांव धंपून दवरचो ना, हें तूं बरो जाणाय सर्वेस्परा. श्लोक आबळे तुजी स्तुती करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. तुजे सडवणेची बरी खबर म्हज्या काळजांत हांवें गुप्ती दवरूंक ना. तुज्या विश्वासीपणाचो आनी सडवणेचो हांवें सदांच प्रचार केला. तुज्या निरंतरी मोगा आनी मायपासा विशीं व्हडले सभेंत उसारी नासतना हांव रावूंक ना. श्लोक आबळे तुजी खुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय. बापा, सर्गा संवसाराच्या धनिया, हांव तुका अर्घ दितां, कित्याक सर्गा राजाचे घूट तुवें ल्हानांक उक्ते केलाय.
सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सामार्काप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 3 वळ 31 तावन 35 पर्यंत. तितल्यार ताची आवय आनी ताचे भाव थंय येवन रावली. पूण भायरच रावून ताणें जेजूक आपोवंक धाडलें. लोकांचो जमो ताचे भोवती बसून आसलो देखून ताणीं ताका सांगलें, आळे, तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यांत, तुका विचारतात. पूण जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो, म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण? आनी भोंवतणी बसून आशिल्ल्यांचेर दिश्ट गुंडावन ताणें म्हळें, हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. जो कोण देवाची खुशी करता तसो म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. देवाची खुशी करची जिविताचें वर्तेंपण. जेजूची भाव आनी भयणी जातल्यांनी सर्व काळी सर्व सुवातेनी देवाची खुशी सोदून काडूंक, तशेंच ती पाळूंक सदांय आयते आसाजे. आमची स्वंत खुशी देवाची खुशी खंडीत न्ही. मोरयेक भडवो गाब्रिएलान बरी खबर दितना मोरयेन देवाचें उतर स्विकार करून त्या उतरा प्रमाणे तिणें तकली बागयली. ती देवाच्या उतरांची चरणदासी जाली. अशें ती देवाच्या उतरांची आवय, भाव आनी भयण. देवाच्या उतराक तकली बागावन आमी उसारसो दिसपडतो शब्द आमेन. इंग्लिशांत एमेन, AMEN. ए म्हळ्यार अग्रीड विथ गॉड, देवाक तकली बागय. एम म्हळ्यार मूव विथ गॉड, देवा संगी चल. ई म्हळ्यार एंड विथ गॉड, देवा संगी अखेर कर. एन म्हळ्यार नेवर डाउट गॉड, देवा विशीं दुबाव नाका. हे भोव ल्हान मागणें आमी करतना ह्या उतरांचो अर्थ समजून घेवया. आमचे आमेन निजायकी देवाक मानवून दी. ह्या आमेना मुखांत आमी जेजूची खरे भाव आनी भयणी जावन जियेवया.